आयज वाळपय ब्लॉक काँग्रेस तर्फे पत्रकार घेवपाचें कारण म्हटल्यार पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार की आयज आमी पळयता की सत्तरीत मेळावली हांगा IITचो प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा आनी त्या संदर्भात एक 8 दिसां पयलीं गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी विजीट केल्ली आनी त्या विजिटान कितें सांगलेलें की आपण जी IIT आसा ती लोकांक विश्वासान घेवनूच करतलो म्हणून आनी कालचेच स्टेटमेंट परत तेणी पलटवार केल्लो आसा म्हणजे मुख्यमंत्र्यान की आपण IIT थंयच करतलो म्हणून हांव म्हणटा की डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा तेणी दुतोंडी भाशा करची न्हू लोकांक येवन सांगप की आपण लोकांक विश्वासान घेवन करतलो आनी मागीर कालच्या स्टेटमेंटान सांगप की IIT आपण थंयच करतलो म्हणून आनी ज्या लोकांच्यो काजी आसा जे लोकांची शेती आसा तांकां आपण सेपरेट जमीन दुसरे कडेन दितलो आनी तांकां थंय उत्पन्न करपाक सांगतलो म्हणून म्हाका दिसता की जो आमचो गोव्याचो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत ताका खबर ना की शेती म्हणजे कितें आहा तें कारण ती शेतान केन्ना काम करूंक नासतलें म्हाका सांगा की जर तो काजू बागायती आहा तांकां दुसरे कडेन जमीन दितलो तेज्या उपरांत काजू बागायतीचे जे लागवड सुरू करपाक तेजी झाडां लावन तेज्या उपरांत त्या लोकांनी खावपाचें कितें एक 10 ते 10 वर्सां तरी जे काजूची उत्पन्न येवपाक लागता आनी ते 10 वर्सां ह्या लोकांनी कितें करचें कारण तांकां तो पेमेंट दितलो कितें दर म्हयन्यान तेंच्या घरा कितें पयशे धाडटलो CM आहा तो म्हणून CMान उलयतना मांडून करता आमी कोंकणीन म्हणटा पळय मांडून आसता 2 तोंडां आसा ती 2 तोंडान उलोवचें न्हू सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवचें की लोकांक फटींगपणां सांगची न्हू एक सांगता तूं विश्वासान घेवन करता आनी हो तूं कालच्या स्टेटमेंटान तुजो विश्वास खंय गेलो तूं विश्वास कोणाचेर दाखयता लोकांचेर दाखयता का एक दुतोंडी भाशा करता ती दुतोंडी भाशा बंद करची कारण लोक हांगासर एक आसा एक संघ आसा आनी थंय खंयच्याय परिस्थितीन IIT करून दिवचें ना आनी त्या साठी आमी जे काँग्रेस ब्लॉक म्हणून आसा कंप्लीटपणे तेंच्या पार्टीन आसा तेंच्या फाटल्यान आसा आनी खंयच्या आंदोलनान आमी घेवपाक सक्रीय आनी आमी केन्नाय तेंच्या बरोबर आंदोलनात वचपाक तयार आसा मुख्यमंत्री प्रत्येक फावटी शेड्या प्रमाणे आपलो रंग बदलता अशें म्हाका दिसून येता सांगपाचें कारण की जेन्नाच्यान BJP सरकार गोंयांत दिल्ली आसा आनी सत्तेर आसा तेन्ना जो निर्णय घेतला तो सत्तरीच्या विनाशा खातीरच घेतलेलो आसा असो म्हाका दिसता कारण म्हादय आमची आसा कर्नाटकात गेली तिचेर कांयच अजून करूं ना तेजे तर ह्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या पडलेलेच ना गोंयच्या किंवा हांगातल्या स्थानीक आमदाराक पडलेले ना तांकां ते IIT फक्त पडलेली आसा ती बी आमचो पोटा पाण्याचो जो धंदो आसा वेवसाय आसा शेती ती नश्ट करूनच म्हणजे शेतकऱ्यांचे हांगा पडलेले ना हें म्हाका दिसून येता दुसरो प्रकल्प तेंच्यांनी हाडलो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे केल्लें आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केल्लें आसतना तेंच्यांनी आमची जी उत्पन्न आसा तो म्हणजे प्रत्येक फावटी निर्णय घेत आसतना शेतकऱ्यांचो म्हणून कांय विचार करूं ना हें दिल्लें आसा